पयलींच्या काळान अशें म्हटलें वतालें की एक मुर्ती व्हरपाक जेन्ना एका फॅमिलींतलो मनीस येतालो, तो मनीस एक पड घेवन म्हटल्यार तांदूळ आनी नाल्ल घेवन फक्त वतालो. हें कितपत खरें आसा आनी आतां पयलींच्यान आतां तो सिस्टम आसा तो कितपत चेंज जायत वता? खरोखर खऱ्याच आहे हे. पहिले मानधन म्हणजे मूर्ती कलाकाराचे जे मानधन आसताले ते पयल्यान पयलीं ताका जी मान मेळटालो तो ती पड म्हणटा ती नाल्ल तांदूळ विडो हे घेवन ताका ती मूर्ती घेवन वचपाक लागून ताका तो हेजें जातालो. आनी तेज्या बरोबर जे कितें ताका मनान तेजी इच्छा जाता ते ताका मानधन दिन दिसता हे मानधन तो पयशाच्या रुपान तो दितालो. पयलींच्या काळान अशें आसतालें की लोकां कडेन पयशे दिवपाक सुद्दां शक्य जायनासलें. काही तेंपार लोक कितें करताले आपल्या कडेन जे कितें आसा ते मुर्तीकाराक म्हणजे कलाकाराक दिताले. एखादें उदाहरण सांगपाचें जाल्यार ज्याच्या कडेन भात आसता तो भात आपले हाडटालो आनी ताका कलाकाराक दितालो आनी ती मूर्ती घेवन वयतालो. तेन्नाच दितालो अशें ना, जेन्ना तेजे कडेन भात पिकता त्या टायमार तो भात दितालो आनी गणपती घेवन वयतालो. मुर्तीकार जो आसा तेणे ताका ते दिवप, आपल्या कडेन आहा ते ताका दिवप आनी गणपतीची मूर्ती आहा ती तेणे दिता. अशें म्हणजे बार्टर सिस्टम जशी म्हणटा आमी तशी सुद्दां ही सिस्टम आसली पयलीं आनी आजुनूय थोडीशी चलता ती. जेचे कडेन जो शेतकार आहा भाटकार आहा तो आपल्या तरेन आपले कितें आहा ते दिवन ते मूर्ती व्हरता.